कळंगुटेची ओडीपी आनी पीडीएक विरोध करपाक कळंगुटकार जमले दर्यादेगेर. आमदार मायकल लोबोच्या ओडीपीक केलो खर विरोध. उदक म्हूण न्ही अमृत म्हूण पियात, सुदिनाचो उलो. उदकाचो उणाव वाडट्या पर्यटनाक लागून सुदिनाची आदोगाशी. काँग्रेसीच्या राष्ट्रीय फुडाऱ्यांनी गोंयांत काडलो रायफलाचो प्रस्न. व्हडले स्कॅन्डल म्हूण सांगीत केलो मुख्यमंत्री पर्रीकाराक टार्गेट. गोंयचे क्रिकेटर अनुपमा नार्वेकार जाले गोंयचे पयले राष्ट्रीय रेफ्री. बीसीसीआयन केली घोशणा. आता पळोवया खबरो विस्तारान. कळंगुटेचो भाजपा आमदार मायकल लोबोचो निशेध करीत सोमारा कळंगुटकार कळंगुटे दर्यावेळेर जमले. मोर्चा आनी सभा घेवन तांणी घोशणा दिल्यो. आमकां नाका ओडीपी, आमकां नाका पीडीए. ह्या पीडीएचो अध्यक्ष आसा आमदार मायकल लोबो आनी तो सध्या ह्या ओडीपींचे समर्थन करीत आसा. कळंगुट इगर्जेच्या सामाजीक न्याय विभागान हो मोर्चो काडिल्लो. हातूंत सगळ्या धर्माचे लोक, शाळेंतलीं भुरगीं तशेंच पाद्री आनी माद्री आशिल्ल्यो. इगर्जे मुखार जमून मागीर तांणी सेंट अँथनी चॅपेल, बाजार अशी फेरी मारून मागीर बांदोडकाराच्या पुतळ्या मुखार जाहीर सभा घेतली. आमदार मायकल लोबोन तयार केल्ल्या ह्या ओडीपीक तांणी खर विरोध केलो आनी ही तयार करपी पीडीए आमकां नाका अशी भुमिका घेतली. This is led by the social action team of our Kalangut Parish Pastoral Council. We are protesting against this, outlandish and outrageous, blatant development, the filling of the fields, the cutting of the hills, and rampant brazen development, which we don't want because we don't have the infrastructure. We want to preserve our cultural identity. So this is an effort to bring to the awareness of the people to protest against any of these reforms, so-called reforms, and the development, which is actually, the development has now become synonymous with concrete. Putting concrete, they say development. I am here with Father Savio of the CSJP. There is a rally going on here in Kalangut in front of the Bandodkar statue against the PDAs, against the ODP, and against the CRZ notification. First and foremost, people are all out here to protect Goa, to protect their land, to protect the green Goa that they are looking forward for. This is people's response to government's plans and decisions, which are in no way people are feeling that it is going to protect. On the contrary, it is going to destroy our Goa, its nature, and so that is why this opposition to the PDA, to the ODP, and also to the CRZ 2018 notification. Don't want the ODP. Yes, people want each village to plan for their village, each panchayat to plan for their village. They want things to be decentralized. We are from Lutz Convent. Saliga. Protect Goa. Yes. Mainly we've come here to protect the environment, basically, because everything that we have is from the environment. Even our school benches are wood that comes from trees, and if we don't have environment, what we'll have? To stop the rule of PDA. What else? You all want to protect Goa? Yes. Okay, from what? From construction, development? By planting trees. We are gathered over for a future generation so that we and our future generation have a better life to live in. I am here in Kalangut, right on the beach in front of the Bandodkar statue. Here people are gathered here to protest against the ODP, to protest against what they say is the concretization of this tourist hub of Kalangut. This initiative is backed by the social justice cell of the Kalangut Church. This is Glenn Costa for GOA365 from Kalangut Beach. उदक अमृत कशें वापरात आनी पियात हो उपदेश भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकाराचो. भर पावसांत गोंयांत उदकाचो उणाव जाला. हे सुदीन मान्य करता, पूण ताची तो दोन कारणां दिता. एक, 25% उदक बेटेच व्हांवन पेड्ड्यार जाता आनी दुसरें म्हटल्यार गोंयांत येवपी पर्यटकांचो आंकडो सुमारा भायर वाडला. एके वटेन सरकार 24 वरां उदक दिवपाच्यो बातो मारता, मात दुसरे वटेन गोंयांत कितल्याशाच गांवांनी आनी शारांनी लोकांक जाय तितलें उदक मेळना. उदकाचे पायप पोन्ने जाल्यात म्हणून ते बदलपाचें काम चलता खरें, पूण तें सामकें सवकासायेन चल्लां. उदक हें अमृत आशिल्ल्या कारणान लोकांनी ताचो वापर बरे तरेन करपाची आवश्यकता आसा. कारण ऑन एन एवरेज एका मनशाक दिसाक
आपल्या खातीर स्वता खातीर फक्त 2 ते 3 लिटर उदक लागता. दोतोरांनी सांगलें की चड उदक पिया जाल्यार तो 3 लिटर पर्यंत वता, ताजे वयर वचूं शकता, इन्क्लुडींग खाण, जेवण आनी ड्रिंकींग वॉटर. आमी ऑन एन एवरेज 9.5 रुपया लॉस करून गोंयच्या लोकांक उदक दिता. आतां सुदीन इतल्यारच रावना. तांच्या मतान कितलेशेच उदक गरजे भायर व्हांवन मातयेत वता. त्या भायर पर्यटक वाडल्यात, ताका लागून उदकाचो उणाव जाला. गोंयांत 24/7 जे डिक्लेअर केलां त्या खातीर आमी योजना कितें केल्या ह्योय आज ताजी नोंद दिता. आमचे 2 डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ एंड सावथ, आनी नॉर्थ एंड सावथ ही डिस्ट्रिक्ट जर धरली जाल्यार मुबलक अशें पाणी एज ऑन टुडे आमचे 700 MLD मॅन्युफॅक्चर आमच्या गोंयांत जाता. गोंयचें पॉप्युलेशन, इंडस्ट्रियल आनी बाकीची आस्थापनां जर पळयत आमकां हें उदक खूब आसा. बट बिईंग ट्युरिस्टीक इम्पॉर्टन्स प्लेस एंड ड्युरींग टुरिजम सिजन ऑलमोस्ट से अबाउट ऑन एन एवरेज जितले मनीस गोंयांत रावता तितले मनीस गोंयांत येता. जें उदक आमी मॅन्युफॅक्चर करता तें आमकां कमी पडटा. आनी त्याच बरोबर जवळ जवळ 25% उदक आमचे NRW आशिल्ले कारणान नॉन रेवन्यू वॉटर म्हणजे जे खंय वता हें कळना, त्या खातीर तेची शॉर्टेज दिसता. भारत सरकारान नॉर्म्स आमकां घालून दिल्या 40 लिटर पर पर्सन पर डे एका मनशाक इन रुरल एरिया एंड ऑलमोस्ट 125 लिटर्स पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरिया. हें जर पळयत जाल्यार गोवा हें पयलें राज्य आसा सबंद भारतांत जे फिल्टर्ड टेप वॉटर दॅट टू पायप एंड बिल्ड हें सप्लाय प्रत्येक कस्टमराक रेजिडेंट ऑफ गोवा आनी ट्युरिस्ट जे येता तांकां गोवा सरकार करता. पर्वरी मंत्रालयान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. 2015 वर्सा परत केल्लो रायफल करार म्हळ्यार एक व्हडलें स्कॅन्डल म्हणून काँग्रेस बोवाळ घालीत आसात. आतां तातूंत तांणी गोंयचो मुख्यमंत्री आनी तेन्नाचो संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकाराचेरूय फार मारपाक सुरवात केल्या. पर्रीकाराक खबर नासतनाच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन भायले भायर आदलो करार बदल्लो अशें काँग्रेस म्हणटा. मोदी सरकारान आदल्या UPA सरकाराच्या रायफल करारात 10 एप्रिल 2015 ह्या दिसा बदल केल्लो. तेन्ना आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री पर्रीकार संरक्षण मंत्री आशिल्लो. काँग्रेसूनच ताचेर 2 आक्षेप घेतल्यात. एक म्हटल्यार नवो करार जाल्लो तेन्ना पर्रीकार फ्रांसाक नाशिल्लो आनी दुसरें म्हटल्यार हो करार जातकीर कितल्याशाच म्हत्वाच्या विशयाचेर पर्रीकारान आपली भुमिका बदलली. The defense minister at that point in time is the chief minister of Goa currently. Here is a defense minister who just days prior to this deal was signed had gone on record to say that some terms of the Rafale deal were non-negotiable. But are you all aware, my friends, those are the very clauses that were negotiated on the table in France when they went into this entire agreement. And the nation saw that how the chief minister, the current chief minister, then former defense minister then, continued to hide giving answers on Rafale. It is a known fact that he himself was not prepared for it and was caught off guard. फाटले कांय दीस जाले काँग्रेस ह्या रायफल कराराचेर तुटून पडल्या. एक म्हटल्यार रेट वाडोवन रायफल विमानां घेवपाची गरज कसली आशिल्ली. दुसरें म्हटल्यार ह्या मळाचेर अणुभव आशिल्ल्या हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हे कंपनीक कुशीक उडोवन नव्यानूच घडयिल्ल्या रिलायन्स डिफेन्स लिमिटेड हे कंपनीक भितर कित्याक घेतले. काँग्रेसीची राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रियंका चतुर्वेदीन गोंयांत येवन सोमारा हाचेर पत्रकार परिशद घेतली. I don't call Rafale a deal. I call it a scam. And what the government is doing and how it's trying to defend itself is nothing but a sham. That when UPA was in power, we had negotiated for 126 aircrafts. 126 aircrafts, out of which 18 would come away in a flyaway condition. The rest
along with the transfer of technology that we had negotiated, would be made in India, made by a PSU, which is Hindustan Aeronauticals Limited. So there would be two benefits. One would be that we are making our own jets, defense requirements that would protect our national borders, our national security, would be made in India, would be in our control. Using technology transfer to get the technology, expertise from them and make it in India. The offset contract benefit would also go to Hindustan Aeronauticals Limited, which would benefit the nation. That was a 36,000 crores that when we had left. In 2015 April, Mr. Modi travels to France, and what does he do there? He changes the terms of the deal. Transfer of technology is thrown out of the window. We are then reduced to 36 aircrafts, and we have negotiated a price of 526 crores. Suddenly it's inflated to 1670 crores for these 36 aircrafts. The inflation, the amount that they have finally paid a price for, we still don't know from the Government of India. And the Government of India continues to hide that cost price that they have purchased this for, because for some reason it knows that once the price is out, once these questions are asked, they will have no leg to stand upon. पणजीच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. गोवा डेअरीचे दूध सोमारा भ्रष्टाचारान विटखळे. गोय पुलिशेच्या भ्रष्टाचार विरोधी ब्युरोन गोवा डेअरीचेर धाड घालून पालवी प्रबंधक आणि इंजिनियराक लाच घेतना रंगे हात धरलो. एक एक करून गोवा डेअरीच्यो भानगडी भायर सरत आसात. म्हापशेच्या एका मनशा कडल्यान लाच घेतना पुलिसांनी डेअरीचो पालवी प्रबंधक आणि इंजिनियर विनायक धारवाडकाराक धरलो. तो जेन्ना असिस्टंट मॅनेजर म्हणटा ताजी सॅलरी 80,000 सुमार आसतली सॅलरी, 70 ते 80,000. टेंडर दिले ताणीच कितें कंप्लेन बीन कितें? हय, जो एक म्हापशेचो आमचो टेंडर आहा ताका इलेक्ट्रिकल वर्क दिल्ले आमी, ट्रान्सफॉर्मर आनी कितें वेगवेगळे इलेक्ट्रिकल काम, ताणी ताजेर कंप्लेन दिल्ली बाबा अशें अशें मागता आपल्या कडेन, आनी आपल्या कडेन आनी कोणूच मागना, तोच मागता. MD किंवा चेअरमॅन, संचालक मंडळ अशें कोणूच पयशे आपल्या कडेन मागयना, पूण तो एकटोच मागता. त्या शिवाय आपूण फुडें काम करपाक दिवचो ना अशें ताणें आतांच म्हाका सांगलें. मजा म्हटल्यार हो विनायक धारवाडकार राष्ट्रीय डेअरी प्रकल्पाचोय मुखेली आसा. ह्या प्रकल्पाक केंद्र सरकारान 8 कोटी रुपया दिल्यात. आता हो निधी ताणें कसो मोडला हाचेरूय चवकशी जावपाक शकता. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. घेवया एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. जोकी आलेमावाचो पूत युरी आयतारा गोवा फॉरवर्डात भितर सरत सावन तो आनी कुंकळ्ळेचो आमदार क्लाफास डायस हांचे मदीं राजकीय गैर सुरू जाला. क्लाफासान 150 कोटी रुपयाची भानगड केल्या असो आरोप युरीन केला. क्लाफास मात म्हणटा हे पुराय फट. युरीन हो आरोप सिद्ध केल्यार तो आमदारकेचो राजीनामो दिवपाक तयार आसा. आयतारा रातचे कुंकळे जाल्ल्या सुवाळ्यात युरी आल्यामा गोवा फॉरवर्डात भितर सरलो. ह्याच सुवाळ्यात गोवा फॉरवर्डाचो मंत्री विजय सरदेसायच्या हजेरेन युरीन ह्यो भानगडीचो आरोप क्लाफासाचेर केल्यो. त्या भायर तो लोकां खातीर कांयच करिना अशें युरी म्हणटा. की आमी कुंकळचे मतदारसंघाची रक्षा करतले इतले की जोडीक दिसूंक जायना की 10 वर्सां गेली म्हणून 10 वर्सां वचूंक ना, 7 वर्सांच गेली म्हणून फुडल्या 3 वर्सांत कितें त्यो येता ते बॉलाक सिक्सरी मारया. हो मारपा खातीर तुमी सगळ्यांनी एकवटान रावपाची गरज आहा. क्लिफास डायस मोठ्या भुरग्याक वयर काडपी बाब जोकी मालेमाव. जेन्ना तो सरपंच हाल्लो तेका ZP मेंबर केलो, बायलेक हालो मोडून कोणा आली केलो, ZP मेंबर केलो, चेअरमॅन केलो, आनी ही एडवांटेज घेवन मेजर डुप्लिकेशन हिंगा रस्ते करून फ्रॉड करून जोड 150 करोडाचे हिंगा फ्रॉड जालेले. हांव मागता बाब विजय सरदेसायानी बारीकशे 150 करोडाचे हिंगा डुप्लिकेशन आनी जॉली कन्स्ट्रक्शन म्हणून
तेगेले भायले नांवान हिंगा रस्ते करपाक तेणें फ्रॉड केला, कुंकोळकाराचो घात केला. तेन्ना पोल्युशन जाता एक आमकां लोकांनी एक मेमोरेंडम दिल्लो की हो आमदार जे आतां एक फिश मील थिंगा कुंकोळच्या IDC आहा, युनायटेड मरीन म्हणून, आनी हो युनायटेड मरीनाचो पार्टनर बाब क्लिफास डायस जो ओनर आहा आनी जो क्लिफास डायस आहा हे अंबोलेच्या गांवांत प्लॉट कोलिकताय. तो पयर 2-3 दीस आदी पेपराचेर उलयला की आनी नाक मारी आहा ते बंद कर. कुंकळेचो काँग्रेसीचो आमदार क्लाफासो डायस मात म्हणटा ह्या आरोपात कांयच तथ्य ना. ही फट गोवा 365 कडेन उलयतना ताणें सांगलें. युरीन आरोप सिद्ध करून दाखोवचो हांव आमदार म्हणून राजीनामो दिता. जाय तें उलयलो म्हणजे कितें हांवें कितें 150 crore हांवें स्कॅम केलें हें केलें कुंकळ्याकू. तेजो कोण आहलोलो? तेगे डॅडी आहलोलो मिनिस्टर. हें तेका खबर ना आसतलें. आनी तें स्कॅम कितें जालें तें तेणें तें प्रूफ करून दाखोवचें. आनी मुठूय दुसरे वदान फॅक्टरी हांव फीश मिला आनी फॅक्टरी हांव पार्टनर आस मुठूय हांव पार्टनर म्हणटा आसतलो. हांवें थिंगा ऑलरेडी थिंगा CMA लेटर करून हांवें बंद केलें आनी फॅक्टरी जावपा आहलो. ती हेगे अंकलान चर्चिलान थिंगा डायरेक्ट लेटर दिलो आसा CMA आनी परमिशन दिच म्हूण. आनी हांवें लोकांक चोयलो आसता लेटर. हांव तें मागीर इलेक्शनां जाय जाल्यार टायमार हांव तें पब्लीश करतलो सगळ्याक. आनी हो कितें उलयता म्हाका कळना कोण स्कॅम जालें तेदो तुमचे तुगे डॅडी सपोर्ट करता तेदो हांव बरो आसलोलो आनी आतां हांव इलेक्शनां MLA जालो म्हूण हांव करप्ट जालो. चॅलेंज करता हो पंच हांवें तें खंयचें स्कॅम कितें आहल्यार म्हाका तें प्रूफ करून दाखोवचें. हांव पॉलिटिक्स सोडना तेणें सोम घर बसपाचें. कुंकळे एक मिटींग जाली आनी आमगे एक्स MLA जोखी आल्या मागे चेडो काल गोवा फॉरवर्डाक जॉयन जालो आनी तो जाय तें उलयलो म्हणजे कितें हांवें कितें 150 crore हांवें स्कॅम केलें हें केलें कुंकळ्याकू. तेजो कोण आहलोलो? तेगे डॅडी आहलोलो मिनिस्टर. हें तेका खबर ना आसतलें. आनी तें स्कॅम कितें जालें तें तेणें तें प्रूफ करून दाखोवचें. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. 2 महिने जाले पगार पडलो ना म्हणून BSNLचे कंत्राटी कामगार आता रस्त्यार देवल्यात. सोमारा तांणी पणजे हेड ऑफिसा मुखार निदर्शनां केली. आपणाक शिरविशीत परमनंट करचे अशी तांची मागणी आसा. सोमारा दिसा गोंयभरांतल्यान भारत संचार निगमाचे सगळे कंत्राटी कामगार तांच्या हेड ऑफिसा भायर जमिल्ले. 2 महिने पगार ना तो नाच, वयल्यान बोनसूय अजून दिलो ना अशी तांची कागाळ आसा. तशेंच प्रॉव्हिडंट फंड आनी ESIचे पयशे कातरतना गडबड केल्या असो तांचो दावो आसा. काम केल्लो पगार लेट पडटा. ह्यो म्हयनो ऑगस्ट जाल्यार जुलय म्हयन्याचो पगार आयज 27 तारीख अजूनय मेळोंक ना. गेलो म्हयनो जुलय, जून म्हयन्याचो काम केल्लो पगार 26 तारखेर मेळ्ळा. अशें दर म्हयन्याक आमचो पगार गेल्या 1 वर्स जालें BSNL मॅनेजमेंट लेट करता. आमकां 2 वर्सां जालीं बोनस दिवना. आमकां विकली ऑफ पेड ना. आमकां दिसपट्टो पगार मेळटा, दिसवाडो पगार मेळटा. आनी कसलीच लीव म्हणलेली ना, पेड लीव म्हणलेली ना. आमी कंटिन्युअसली काम करता. आमी कितलो पर्यंत रावपाचें ताका लागून हे आमचें युद्ध, हे आमचें झूज, ह्यो आमचो आयचो दिसाचो धरणा. पण वी वील नॉट स्टॉप हियर. इट इज अ बिगिनिंग बट इट इज नॉट एन एंड. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. वास्को गोवा शिपयार्डा लागीं आशिल्ल्या व्हडांत वाड्यावयले लोक भियेल्यात. कारण थंय उक्त्या टाकयांनी भरून उदक उरलां आनी उक्त्या मळाचेरूय तशेंच उदक भरलां. थंयच्यान जळारां तयार जातात. ताकाच लागून वास्कोत डेंगीची धाम पातळ्या अशें तांचें म्हणणें. वास्को शारान आतां मेरेन 10 ते 12 डेंगीची केशी जाल्यात. गोवा शिपयार्डाच्या वाठारात बांदकाम चल्लां ताका लागून हालींच भलायकी खात्यान ताका नोटीसूय धाडिल्ले. पूण गोवा शिपयार्डान ताचेर कांयच पावलां उबारिल्लीं नात. जळारांची पुसवण करीत उदक सगळ्याक तशेंच भरून आसा. पयलीं सद्याक गोवा शिपयार्डान भितर सगळे स्क्रॅप्स त्या बारे टँकीन उदक आहा तें उदकान भितर हेका लागून हे कन्स्ट्रक्शन सिमेंटाच्या उदकाक लागून हो डेंगू किमोस जाला. आनी आमच्या वाड्यार व्हडांत हिंगा 7-8 जाणांक डेंगू जाल्लो. तरी हांव मागतां
चीफ ऑफिसर जावं हेल्थ डॉक्टरां लागीं हे वेगीं हो प्रॉब्लेम आमचो सॉल्व करचो म्हणून. हिंगा आमगे शिपयार्डाची सगळी काम कंट्रक्शन चालू आहा. ते कंट्रक्शन लागून सगळी ती टांकी बीन ओपन दवरलाय तेणी आनी ते ओपन टांकी लागून तेजी डेंगू जाता आनी ते लोकांक चाबताय आनी ऑलरेडी 10 जाणां सुमार डेंगू ह्या वाड्यार जालो आहा ओळान. तुम्ही कंप्लेंट केलं? आम्ही कंप्लेंट केले. कंप्लेनी कॉपी लिखून आहा आमचे कडेन. हेल्था मनीस येवन तेणी चॅक केलां. 4-5 पाटली घेवन चॅक केलां आनी तांकांय तेणी शिपयार्डाकूय वॉर्निंग दिलोलें कित्याक हे तुमी टँक सगळे साफ करूया म्हणून. ते अजून टँक थोडे अजून साफ जालो नाही. Just now someone has brought to my notice that health department has already initiated a process and they have given them 7 days time. As per the letter, it is dated 20th to 0. So 7 days will be over by today, and if they are not doing it, the health officer has every right to write to the municipality to abate the nuisance. So accordingly, once I receive the letter from the health department, I will take my decision. But here, as of now, I am also aware that this is a serious issue. So I have sent my municipal sanitary inspector to visit the site and give me the report. So accordingly, I am very much concerned about the health of the people. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. घेऊया आणखी एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ली खबरो. गोंयकारां खातीर एक खोशयेची खबर. अनुपमा नार्वेकार ह्या गोंयच्या क्रिकेट खेळगड्याक बीसीसीआयन ह्या वर्सा खातीर मॅच रेफ्री म्हणून वेंचून काडल्या. राष्ट्रीय पावंड्यार मॅच रेफ्री जावपी अनुपमा हे पयले गोंयकार चली. अनुपमा हाचे आदीं गोंया खातीर खेळ्ळा. 1997 वर्सा सब ज्युनियर नॅशनल्साक आनी 2003 वर्सा सिनियर बायलांच्या पंगडात. ते भायर पश्चिम विभागात सिलेक्ट जावन ते राणी झांसी ट्रॉफीच्या विभागीय चॅम्पियनशिपीतय खेळ्ळा. सध्या ते गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचो बायलांचो पंगड वेंचून काडपी समितीचेर आसा. गोवा 365 ब्युरो पणजी. वालंकिणीच्या वर्सुकी फेस्ताक वचपाक वट्ट 3 ट्रेनी सोमारा गोंयच्यान भायर सरल्यो. वास्को आनी मडगांवच्यान. वालंकिणीचे वर्सुकी फेस्त 8 सप्टेंबराक आसा. वालंकिणी वचपाक एक ट्रेन आसता ती सोमाराच गेली. त्या भायर एक खाशेली ट्रेन वास्कोच्यान जाल्यार एक मडगांवच्यान सुटली. 3 गाडयो फूल भरोन गेल्या. वालंकिणीच्या फेस्ताची नोवेना 29 ऑगस्टाच्यान सुरू जाता. Consisted of 16 sleeper coaches, 2 AC 3-tier coaches and 2 SLR. I mean parcel ones attached. It has introduced 3 trains to Velangandi in connection with the feast there. Today the first train left at 11:20 hours with around 1,300 passengers. The train was full to the capacity. And one more train, the regular train also left for Velangandi today at 9 o'clock. How much there were, sir, personal money? That train also was full to the capacity. म्हाका वेलंकणी वचपा लागल्यार 7 वर्सां जालीं पूण आमी सायबिणीक जायते मागलो आमकां मेळ्ळो. मुगे भुरग्यांकूय मेळ्ळा मुगे फॅमिलीकूय मेळ्ळा. ताका लागून हांव चड आनी चड सायबीण मागीर थँक्यू म्हणटा आर्गां दिता. रोचलो देवा पासत आनी आमगे रेल्वे पासत आनी मिनिस्टरांकूय बी हांव थँक्स म्हणटा कित्याक तेणें एक्स्ट्रा ट्रेन घालून आमकां गोंयकारांक जायते इजी केलें देख लागून. आनी थँक्यू सो मच. आनी आम जायते एपार हाडा केरला भाव भयणां दिवपाक. सो आमकां संदी मेळ्ळ्या पुरो तो एपार आमगे देंवोवपा ते भाव भयणां दिवपा ताका लागून. ट्रेनीची वेवस्था केल्या त्याच भाशेन गोंयच्यान वचपी भाविकांक सवाय भितर रावपाची वेवस्था केल्यार बरें पडपाचें अशें वास्कोचो आदलो आमदार आनी राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो फुडारी जुजे फिलीप डिसोजा म्हणटा. गव्हर्मेंटान जेन्ना आमी आहले तेन्ना आमी उलयलोले की हाचेर जो वालंकणी जो लोक वयता थिंगा केसीफ एक बरी फॅसिलिटी आसची. आतां वालंकणीची हेजी फॅसिलिटी थिंगा आहा पूण आनीक जेन्ना गोंयची जेन्ना गेले म्हणटकच जे प्रायवेट हॉटेलांनी वचूंक पडटा आनी जेन्ना प्रायवेट हॉटेलांनी भरपूर पयशे काडटा. जे वालंकणीचे तेंचे जे रूम आहाय तेचेर एक डिस्कावंट बरो आहा आनी चीप आहाय. सो हेच भशेन आमच्या गव्हर्मेंटांनी एक वालंकणी थिंगा वचून कितेंय तरी एक रूम म्हणजे बरें प्लेग्रीम बरें एक थिंगा कितें बांदचें. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले आनी मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. आनी इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेरूय पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकावंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.